डॉक्टर म्हाका एक सांग, आतां तुमी सांगलें न्ही की वॉट आर द कॉजीस, म्हणजे कितें कारण आसता ताका, म्हणजे तुमी जशें सांगलें की सेन्सरी किंवा जो दुसरो मिक्स सांगलो तुमी तो ते हाजी कारणांय वेगळी आसतली, सो कसली कारणांक लागून जाता हें? सो सर अशें आयकल्लें आसतलें अभिमन्यू आपल्या आवयच्या पोटांतल्यानूच आयकुपाक लागिल्लो. सो इन अ सिमिलर वे इट इज नॉट अ मिथ, इट इज अ फॅक्ट की जेन्ना भुरगो इन द फॉर्म ऑफ अ फिटस आवयच्या पोटांत आसता 5 वीक्स ऑफ जेस्टेशन तेन्नासून तो आयकूंक लागता, कित्याक हियरींग ऑर्गन जो आसा तेन्नासून डेवलप जावपाक सुरू जाता. आय सी. So right from the time that the fetus is conceived and is in the stomach, as early as 5 weeks, the development has started. So त्या टायमार देखून जर आवयक भुरगो पोटान आसतना कसलें इन्फेक्शन जालें, जशें रुबेला म्हणून इन्फेक्शन आसता, सायटोमेगलो व्हायरस म्हणून इन्फेक्शन आसता, तसली कसली इन्फेक्शनां जालीं किंवा जर ते आवयच्या किंवा ते बापायच्या जेनेटिक्सांत कितें प्रॉब्लम आसा, जिन्स प्रॉब्लम आसा, सो even before the child is born there could be a cause why he will be deaf. म्हणल्यार जावच्या पयलींच ताका ऑलरेडी तो भैरपण सुरू जाल्लें आसूंक शकता. अच्छा. दुसरे कॉजीस आसता भुरगे एकदां जालो की. सो जाले की खुबदां अशें जाता की भुरग्याक एकदम आमी म्हणटा तें आयकलें आसतलें कामीण मारून आयली म्हणून. सो जर ती हायपरबिलिरुबिनेमिया आमी आमच्या टर्मान म्हणटात, सो ती कामीण जर खूब वाडटा आनी एकदम भरपूर दीस उरता, त्या टायमार देखून जे आमचे हियरींग मेकॅनिझम आसता, जे आमी नर्व म्हणून म्हणलें किंवा कॉक्लिया म्हणून म्हणलो, ताका डॅमेज येवंक शकता. तशेंच जर भुरगो जाता आसतना घुस्मटलो, खुबदां म्हणटात पोटांत संडास केलो म्हणून भुरग्यान, सो ती मिकोनियम जे आसता ताज्या खातीर भुरगो घुस्मटटा, ते घुस्मटटा त्या भुरग्याक देखून असो प्रॉब्लम येवंक शकता. किंवा भुरगो जर सामकोच ल्हान जालो बिफोर टर्म, जर तो ही इज बॉर्न, जाल्यार त्या भुरग्यांनी देखून असो प्रॉब्लम खुबदां येता. आनी फायनली आफ्टर द चायल्ड इज बॉर्न जर ताका अशी पुलमांनी बी थंडी भरली, न्युमोनिया जाली, जाच्या कारणान तो भुरगो आयसीयूंत उरलो, ते आयसीयूंत उरल्या कारणान ताका आमी खंयची एक एंटीबायोटीक दितात. ती एंटीबायोटीक हरशी ते भुरगो बरो जावपा खातीर गरजेची असतात, पूण खंय ना खंय ते कानाक मार लावंक शकतात. सो पोस्ट बर्थ दीज कॉजीस आर देर. आतां बाकीचे आतां जसो भुरगो वाडटा खुबदां आमी अशें आयकल्लें आसतलें की ते भुरग्याक कानात परत परत तो कान व्हांवता, इन्फेक्शनां जाता किंवा माथ्यार जोर मारून येता. हे कारणान देखून हळू 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 करून ते कानाक भेड्डेपण येवपाक शकता. फायनली आमचे आतां एडल्टहुडाचे जे कॉजीस म्हणटले, सो आतां जशी आमची एज वाडटा तशीच एक आफ्टर 55-60 इयर्स ऑफ एज नॉर्मली आमची हियरींग लॉस ऑनसेट सुरू जाता. त्या भायर इन पीपल हू आर स्मोकर्स, जे सिगरेटी ओडटात, बाकीचे नशे करतात, तांकां देखून ते बारीक बारीक जी ब्लड वेसल्स असतात, जी कानाक सप्लाय करतात, ब्लड सप्लाय करतात, ती डॅमेज जावन देखून खुबदां आयकुपाचे लॉस बेगीन सुरू जावंक शकता लायफान. डायबिटीज, प्रेशर हे सगळे जेन्ना अनकंट्रोल्ड आसतात, जेंकां आमी सारके आमचे ट्रिटमेंट घेनात, त्या पेशंटान देखून हे अशे प्रॉब्लेम परत परत सुरू जावपाक शकता.